शुभ वर्तमान. आयची सुवार्ता कितली सादी गी तितलीच गुंडायाची. लोक सुवार्थेकारान कित्या खातीर आपली सुवार्ता बरयल्ली म्हणलें सांगून आयची सुवार्ता सुरवात जाता. लुका प्रमाणे जायत्या जाणांनी सुवार्ता बरोवंक प्रयत्न केल्ले आमकां कळीत आसा. सुवार्थेकार लूक आपले ताबेन आसच्यो सर्व सुवार्ता बरोवन पळयवन जेजू विशयांतल्यो गजाली एका मांडावळीन बरोवंक केल्ले प्रयत्न आनी जेजू विशयांतली चालती शिकोवन जत म्हूण पासारची ताची इच्छा ताचे सुवार्थेंत आपुरबायेन सादर करता. तशें म्हळ्यार ही सुवार्ता वाचची पडटा आनी वाचलेली आयकुवची पडटा. लुकान बरयलेल्या प्रमाणे जेजूच्या स्नानावेळी पवित्रत्म्यान ताका मिसावांक अभिषेक केलो. त्याच आत्म्यान ताका अरण्याक व्हेलो आनी त्याच आत्म्यान ताका गलिलेयाच्या सिनागोगाक हाडलो. ताणें इजायाचो कोवळो हातीन घेवन वाचल्लीं उतरां तींच. देवाचो प्रेरकत्व मुजेर आसा. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिषेक केला. बंदीन आसलेल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, दंचतेल्यांक सौकासाय बसावंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरस पाचारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. आयचे सुवार्तेच्या शेवटाक सांगलेलीं उतरां आयचे सुवार्तेची चावी तशें आसात ती ही. आत्तां तुमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें उतर आयच्या दिसा खरें जालें. म्हजें सवाल इतलेंच, जेजून अशें कित्याक म्हळें? ताणें कित्याक आत्तां हांवें वाचल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें उतर आयच्या दिसा खरें जालें अशें कित्याक म्हणूंक ना? आत्तां हांवें वाचल्लें न्हय, बगर आत्तां तुमी आयकल्लें म्हणटा जेजू. आत्तां तुमी आयकल्लें प्रामुख जाता. ताणें वाचल्ल्याच्या की तुवें आनी हांवें आयकुचें गरजेचें काय? जेजू विशीं आनी ताच्या मिसांवा विशीं आमी जाणा जावच्याक लुकान बरयलेली स्वताची सुवार्ता ताणें बरयली म्हणच्या की आमी ती आयकुच्याक सुवार्थेकारान चड वस्तू दिला काय? आज देवाच्या उतराचो आयतार म्हणजे देवाचें उतर आयकुच्याक उलो दिवचो दीस. देवाच्या उतराक आमी कान मन उक्तें करचेंच, देवाचें उतर आयकुपाची रीत. शुभ वर्तमान.